संगीतकार A.R. रेहमान इफ्फीचे समारोप सुवाळ्याक मुखेल सोयर आशिल्लो। निर्मातो निकिता मिकेलकोवाक जीवन गौरव पुरस्कार मेळ्ळो। विन्सेंट लिंदोहाक उत्कृष्ट अभिनेतो पुरस्कार, 5 अभिनेत्रींक उत्कृष्ट अभिनेत्री पुरस्कार दिला। द क्लॅन फिल्मान 46व्या इफ्फीचो सोमारात ताळगांवां श्यामाप्रसाद स्टेडियमाचेर समारोप जालो। बँकेत भांगर आडकल्ल्यांक बरी खबर। लिलावाक आयिल्लें भांगर सोडूंक पयशे दिवपाची नवी येवजण रत्ना गोल्ड कंपनीन सुरू केल्या। सोमारा रत्ना गोल्ड कंपनीचे गोंयांत उक्तावण जालें। लिलावाक आयिल्लें भांगर सोडूंक रत्ना गोल्ड कंपनी पयशे दितली आनी उपरांत तें भांगर स्वता बाजार भावा प्रमाण विकत घेतली। ह्या येवजणेचो वेव्हार हो कायदेशीर, सरळ, पारदर्शी आसतलो म्हूण रत्ना गोल्डाचो मालक श्रीनिवास नायक सांगता। Today we are inaugurating a company called Ratna Gold. The main business of the company is to purchase gold directly from the customers at online market value. We also purchase gold default gold loans where people have taken gold loan and they are not able to pay. The gold is going for auction and they are being treated as defaulters. The ones who are unable to pay the gold loan can come into our office and we purchase their gold loan and pay them the balance money by valuating the gold at the today's present market value in a very transparent manner. We also have imported machineries from Germany where we calculate and certify the gold purity of all your ornaments. Benefit is, one is the whole transaction is very transparent, and the other benefit is we can save them from being classified as a defaulters or non-performing assets by various banks. मुख्यमंत्री पार्सेकारान आपल्या साडवाक सारवार करूंक विजिलन्स खात्याच्या SP बॉस्को जॉर्जाची ट्रान्स्फर मारल्या म्हूण काँग्रेसीचो आरोप। मुख्यमंत्री पार्सेकारान प्रकरणाची चौकशी जाय मेरेन मुख्यमंत्री पदाचो राजीनामो दिवचो म्हूण काँग्रेस मागता। बीजेपीन भ्रष्टाचाराचेर झिरो टॉलरन्साच्या नांवान लोकांक फटयले। लोकायुक्त नेमल्यार बीजेपीचे कितलेशेच मंत्री खंय जेलीत वतले। सेन्सिटिव्ह इश्यू आसतना तडफातडफी बदली जाता आणि एक मुख्यमंत्र्याचे साडवाचो इश्यू थंय आसा, प्रकरण आसा आणि थंय प्रयत्न चलतात। थंय सप्रेशन कितलेशे ऑफिसरांचे प्रेशर आसा की ताका क्लीन चिट करून भायर काडपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा आणि क्लोज करपाचो प्रयत्न जाला, ताका परत जॉईन करून घेवपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा। ह्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यान जर लोकांक जे उत्तर दिल्लें की ट्रान्सपरन्सी आणि आपण क्लीन आणि लॉ आपण हें करतात, तुवें मुख्यमंत्र्यान राजीनामो दिवचो न्ही। कारण तूं एक साडू आणि मुख्यमंत्री हेतून भितर इंट्रस्ट कळटा न्ही, सारको क्लॅश ऑफ इंट्रस्ट ना जाल्यार आमची पार्टी एजिटेशनल रूप घेतले, आमी लोकां कडेन वयतले आणि ह्या सरकाराचे जे करप्शन जे इश्यू आसात प्रत्येक इश्यू आमी लोकां मुखार हाडटले। ताका लोकायुक्त अपॉइंट करपाची धाडस जायना, कारण ज्या दिसा लोकायुक्त अपॉइंट जातलो गोंयांत हेगेले सगळे मिनिस्टर जेलीन आसतले। घेवया एक विराम।